आता सरकारी नोकरेक अणभव जायच कमीत कमी 1 वर्षाचो अणभव जाय। मुख्यमंत्री रोजगार मेळाव्याक उलयलो। मेळाव्याक 150 वयर कंपन्यो 14,000 मायज अर्जदार। मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्यांक म्हयन्या भितर लँड लुजर दाखलो। नोकऱ्यांक प्राधान्य, पेडण्याच्या टॅक्सीवाल्यांक एअरपोर्टार प्राधान्य। जीएमआरान मोपा एअरपोर्टाचो लोगो केलो लॉन्च। कोलवा बेकायदेशीर वाडयल्ल्या 30 दुकानांचेर हायकोर्टाच्या ऑर्दीवेल्यान टुरिझम खात्याची कारवाय। अतिक्रमणां मोडली। आमदार म्हणटा पीक सिजनात थाकाय दिवची। एकसारख्या ॲक्सिडेंटांनी डेंजर झोन जाल्ल्या चिमला जंक्शनाच्या प्लानाचो आमदार रुदॉल्फान घेतलो नियाळ। क्रॉसिंग पूल जाय मेरेन स्पीड कमी करपाचो उपाय। इलेक्ट्रिक गाडयांची अडकल्ली सबसिडी लावार्थ्यांक वाटली एकदाची। मंत्री म्हणटा सबसिडी सध्या बंद पूण चालू जातली। चार्जिंग स्टेशनाविशीं टेंडराचेर 2 सप्तकात निर्णय। केप्यां बोरीमळार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या पळोवणेक गेल्ले कडेन आमदार आनी आदल्या आमदाराच्या कार्यकर्त्यांचे वाजले। मंत्र्यांची मध्यस्थी, मागण्यो जाग्यार घालपाचे उतर। दाबोळे ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर काम नेटान। रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे उक्तावण, अंडरपासाचे 550 कोटींचे टेंडर 3 म्हयन्यांत। दाबोळे एअरपोर्ट ते वेर्णा मेरेन फ्लायओव्हर। जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात कार्डियक युनिटाक सर्गेस्त दोतोर मंजुनाथ देसायाचे नाव। राजभवनार पुण्यस्मरणाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री उलयले। वेळसाव रेल्वे डबल ट्रॅकाचो परिणाम जाल्ल्या लोकांच्यो कागाळी आनी जिल्लोधिकाऱ्याच्यो जापो जुळना। जिल्लोधिकाऱ्या मुखार इशू सोडोवचे पडटले। आमदार मागता भौशीक सुनावणी। गुरू नानक नॉलेज सेंटरा वरवीं लोकांक डिजिटल मार्केटिंग, आयटी मळावेले ज्ञान मेळटले। 553व्या गुरू नानक जयंतीक बेती वेऱ्या गुरुद्वारा समितीची तयारी। मंत्री आमदारान वावराची केली तोखणाय। देशात कोविडाच्यो नव्यो 625 केशी। फाटल्या 24 वरांत एकूय कोविड मरण ना। ॲक्टिव्ह केशी 14,000 वयर। दोन 2024 वर्सा सावन प्रोफेशनल डिग्री कोर्साक गोंयांत जीसीईटी जावची ना। जीई मेन परीक्षेच्या मार्काचेर प्रवेश। मेडिकलाक नीट, फार्मसीक नीट वा जेईई मेन, आर्किटेक्चराक नाटा। प्रधानमंत्री मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं भारताच्या G20 यजमानकीचो लोगो, थीम आनी वेबसायट केली लॉन्च। फुडल्या वर्सा G20चो यजमान भारत। लोगोत कमळ। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपती भवनात भारताचे नवे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूडाक दिता सोपूत। न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित निवृत्त। चंद्रचूड 50वो मुखेल न्यायाधीश। फोंड्या कुर्टी अंजुनगरात चोरांनी दिसा उजवडे फ्लॅट फोडले। 1.5 लाख कॅश, 200 ग्राम भांगराचे वस्ती फारायले। पुलीस सोदता चोराक। जपानाच्या योकोसुका 26व्या आंतरराष्ट्रीय मालाबार नौदळ कवायतींनी भारताचे नौदळ वांटेकार। ऑस्ट्रेलिया, जापान आनी अमेरिकेचोय वांटो। म्हयन्यावर चलतल्यो कवायती। वर्स 2022चे निमाणे चंद्रग्रहणाचे भारत धरून वेगवेगळ्या खंडातल्या लोकांक दर्शन। आशिया, अमेरिका, युरोप, पॅसिफिक, अटलांटिक महासागरामेरेन गिरणाचे दर्शन। ह्या वर्सा उष्ण हवामानाक लागून युरोपात कमीत कमी 15,000 लोक मेले। WHOन केलो डाटा रिलीज। जून ते ऑगस्ट खंय सगळ्यात उष्ण म्हयनो। आरक्षण अनिश्चित काळ चालू उरूंक जायना। आरक्षणाचो नाका जाल्ल्या गजालींक गैरवापर जावंक जायना। आरक्षणाक समय मर्यादा जाय। सुप्रीम कोर्टान EWS निवाड्यात केले स्पष्ट।
अमेरिकेचो आदलो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करता 15 नोव्हेंबराक मोठी घोषणा. अमेरिकेच्यो मध्यावधी वेंचणुको चालू असताना ट्रम्पाचे वक्तव्य.